उबे रावन तांकां मान दिवचो उपकार करून. गोंय विद्यापीठ 2006-07 वर्सा कोंकणी सरस्पत मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले. गोंयचे सुटके झूज आनी सुटके झुजारी हे शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ले अणकारीत संदर्भ पुस्तक 2010 वर्सा उजवाडाक आयला. ताची दुसरी आवृत्ती 2015 वर्साक उजवाडाक आयला. सगळ्यात पयलीं एक शिक्षक म्हणून पुरस्कार मेळ्ळा. हो पुरस्कार घेताना स्विकारताना म्हज्या शिक्षकांचो फुडार करता. हो सदां भशेन हांगा सगळे फेस्टिवल जातात बाकीचे, हो वेगळो आसा. हातून लॉट ऑफ क्रिएटीव न्यू आयडियाज ह्यो येतल्यो. आनी आतां हांवें जेन्ना हो कार्यक्रम पळयलो तेन्ना खरेंच हो वेगळो फेस्टिवल आसा म्हणून ह्या सगळ्या आयोजकाचें हांव पयलीं अभिनंदन करता. आनी म्हाका दिसता हांव योग्य जाग्यार आयलां. कळ्ळें. दुसरें जेन्ना हांव माटवान भितर सरलो तेन्ना म्हाका खरेंच बरें दिसलें जेन्ना ह्या मांडाक सर्गेस्त एकनाथ नायकाचें नांव दिलां. आनी आज तुमी माधवी सरदेसाय हांच्या जस्तीक तुमी युवा शिक्षक पुरस्कार दितात. ह्यो दोनी खूब बऱ्यो गजाली तुमी केल्ल्यो आसात. ही दोगी जाणां म्हजी खूब जवळीची आशिल्ली. माधवीबाई आशिल्ले आनी एकनाथूय. आमी सदां पुरस्कार जाणट्यांक दितात. सगळे कडेन वतात हे 60 वर्सां जातकीर पुरस्कार दिश्टी पडटा आमकां खंयचो आसूं तें. आनी ही खरी तोखणाय करपाची गजाल की तुमी युवकांक खरें म्हणल्यार तुमी एनकरेज करतात, ही उर्बा दितात. ही खरी एक बरी गजाल जावन आसा. म्हणून हांव जयेश बाबाचें अभिनंदन करता हो पुरस्कार मेळ्ळ्या बद्दल. आनी तांचीच गोश्ट एक सांगिल्ली घेवन हांव मुखार वता. तांणी म्हणलें की टिचर हो पयलीं 5 वर्सां टिचर आसता आनी मागीर तो टेप रिकॉर्डर जाता. खरी गजाल ही हांव सगळ्यां कडेन सांगता की येता येता आमी तेच उलयता. पूण म्हाका एक खात्री आसा की ह्या मळा वयल्यान जेन्ना भुरगीं सगळीं वतलीं ती वतकीर ताजे आयुश्याचो टेप रिकॉर्डर जावचो न्ही. हांच्यांनी नवी उर्बा घेवन तुमी तुमच्या जिवनाक एक नवें वळण लावचें. आनी नवें वळण लायतले जाल्यार तुमच्या एक्सचेंज ऑफ आयडियाज जावपाक जाय ज्यो तुमकां हांगा जावपाक मदत करतल्यो. आयज म्हाका हांगा सांगन दिसता की जर आमचो माड्डोळकारांचो जावं कुंकळकारांचो उत्सव एक शिगमो एक, पूण आयज अशें सांगन दिसता की जर अंदू हो चवथो उर्बा महोत्सव ह्या माटवान सर्गेस्त एकनाथ सुर्या नायक ह्या मांडार घडोवन येता ते फक्त 2 कारणां खातीर. पयलें कारण म्हणल्यार माड्डोळचो सगळो लोक जे खातीर हे हांगा शक्य जालें. आनी दुसरें कारण म्हणल्यार म्हाजो इश्ट आनी मार्दोळ गांवचो पंच वरद मार्दोळ हेजे खातीर.